आणि त्याबद्दल तुम्ही जे येवजण हांगासर आज या खेडेगांवान येवन जे कितें आमकां एक 4 शब्द सांगले त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी जाता तितले बेगीन हेजेर निर्णय तुमी काडचो कित्याक सांग हेजेर वेळ काडून कांय उपेग ना पेशंट जे आसा ताका बेगीन दोतोरागेर व्हरत जाल्यारूच तेजो कितें तरी उपाय जातलो दुयेंस चड वाडलें म्हणटकूच ते आंगाक सगळ्या बोवाळ्या म्हणटकूच मागीर तेजो विलाज जायना कसलें दुयेंस जें मोटें जातकूच तेजो कांय उपेग ना तुवें सांगले ते तातूंत एक गजाल एक खूब म्हत्वाची आसा ती खंयची तर वेळ जर जायत जाल्यार तुमी हांगा मीन काडपाक तयार आसतले विकपी आसा आनी ताणी घेवपा जाय न्ही विकत घेवपी आसा ताणी घेवपा जाय न्ही फाल्यां जर ऑस्ट्रेलिया ब्राजील थंयच्यान चड मीन वचपाक लागले आनी अश्यो बातम्यो आयल्या की तांणी आदींच आपली मिनाची उत्पादन वाडयलां म्हणून कित्याक हिंदुस्थानांतल्या गोंयच्यानच न्ही हिंदुस्थानांतल्यानच कमी जाला भारतांतल्यानच कमी जाला सगळे कडेन हें शाह कमिशन लागलां म्हणटकच तांणी आपलें उत्पादन वाडयलें ते बरें उत्पादन वाडयतले बेगीन थंय पावयतले आमच्याकय सवाय विकतले मागीर तुमी हांगा मीन काडल्यार बसून तें जर विकलें ना जाल्यार मागीर कितें करता अशीच परिस्थिती उरतली म्हणून तुम्ही जो आत्ता मुद्दो म्हटलो पयली तो महत्वाचो आसा हय. म्हाका थोडोसो डाऊट होच आसा हय. कारण हे हांगासल्यो शाळा आयोग आसत किंवा मायनी बंद उडोवपा खातीर ह्या ओव्हरसीज म्हणजे भायल्या देशांचोय कितें संबंध आसा काय कितें ह्या मुद्द्या कडेन हांव हांगा लोकांचें लक्ष वेधीत करता तो आसपाक शकता पूण आसा अशें आमी आमचे कडेन तितली हें ना आनी माहिती ना पूण आसपाक शकता पूण हो प्रश्न जो आसा पळय न्ही तो फक्त आमचो प्रश्न न्ही मीन काडलें आं बाबा सामकें अशें वेंग मारून तुका आमकां तुमचें मीन आमकां दिया असल्यो गजाली न्हय त्यो आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मागणी आसा ती चडटा देंवता म्हणटकच ती जर देंवली आनी फाल्यां मागणी जर बंद जाली जायत आमचें मीनय बी बंद जातलें कारण गोंयचें मीन पळयात न्ही तें खंयच्याच कारखान्यांत चडचें वचना सगळें निर्गतीक वता सगळें एक्सपोर्टाक वता हे एनजीओ आहा पळय हो क्लाउड आल्वारीस आहा पळय ताका रमेश गांवचो सपोर्ट करिना जेन्ना कोर्टाक गेलो रमेश गांवस म्हणटा आपूण हे सपोर्टाक ना एका हियरिंगान ताणें कोर्टान बॅन घातलें आतां आयज 6 म्हयने जाले कोर्टाक मात पडलें ना की आमचे बाबा मायनिंग चालू करया जावं कितें करया म्हणून हो क्लाउड आल्वारीस का टेररिस्ट हो आमच्या एका वाटलांक येयला तो टेररिस्ट येता आनी ह्या लोकांक मारून वयता हो क्लाउड आल्वारीस गोंयचो जाणून गोंयच्या लोकांक मारता हेका बरें दिसता तें ताणें येवन आयज लोक मारतात हांगा आयज कोणे पयशे ना सगळे हो खरेंच आयज टेररिस्ट कसो जाला मागीर हो गोंयचो पूत न्हू हो अशी गोंयची वाट लावचो ना आसलो तो अशें जालें जाल्यार ताणें हांगा येवंक जायना हांव पळोवन वचोंक जाय तूं एसीन बसलो म्हण जायना तेसा मडगांव येयले सगळे तुमी एसीन बसल्यात कोण चिंता आयज गोंयच्या लोकांचे हांगा कोण चिंतना तेका क्लाउड आल्वारीस आपल्या मनान आपल्या खोशयेसान पळोवंक जाय बाबा आपणें कितें केलां तें खरेंच बरें केलां काय कितें वायट केलां तें आनी सुप्रीम कोर्टान जुईजान बसून आयज चिंतूंक जाय बाबा आपणें आयज एका हियरिंगान बॅन घातले आयज केन्ना हो बॅन काडटलो आयज 6-7 म्हयने जाले आयज अजून बसून बॅन काडना हे कोर्टान मातशें पळोवन घेवंक जाय आयज एकटो तो क्लाउड आल्वारीस केला 4 लाख लोकांचे कोण चिंता हे एनजीओ म्हणटा थोडेच एनजीओ आहाय रमेश गांवस म्हणटा आपूण कोर्टाक वचोंक ना त्या स्टेटमेंट दिला प्रुडंटाचेर आपणें कोर्टाक वचोंक ना म्हणून आयज कोण पळयतलो आमकां बारीक लोकांक या आमचे मायनी बंद झाल्या कारणान आमच्या घरात अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहा की एक वेळ जेवपाक मेळटा एक वेळ अशें रेशन हाडपाचें सगळीच परिस्थिती आमची अशी निर्माण झालेली आहा आणि म्हाजो घोव हार्टाचो आहा त्यामुळे ताका म्हयन्याच्या वखद सकट हाडपाक आमची अशी परिस्थिती आमी गव्हर्मेंटान धांवता ते गव्हर्मेंटान हार्टाचें औषध काय मेळूं शकना हांव विद्या विष्णू मयेकर हांव एक अशी हे महिला आसा की म्हाका कोणाचोच आदार ना तेका लागून हे मायनिंग जितली बेगीन स्टार्ट जाता तितले आमकां हेजो आदार हे जातलो आनी तेन्ना म्हाजी दोगां तिगां भुरगीं आसा तेका इश्कॉलान धाडटले सुद्दां जाल्यार म्हाज्या कडेन कितेंच जायना हांव संजय गावडे उलयतां हांव इतकें गरीब आसा की म्हाज्या कडेन एक गाडी आसा ती म्हाज्या कडेन अशी मायनिंग बंद जाल्ली आसा की म्हाज्यान तें इम्प्रूव जायना की आमी कशें बजेट बसोवपाचें तें आनी एक जाल्लें आसा की म्हाज्या कडल्यान म्हयन्याचें बील लायटीचें बिलूय फारीक करूंक जायना आनी नळाचें बील फारीक करूंक जायना हांव अशें गेलें की आमदारा कडेन सुद्दां खूब फावट गेलें सरान म्हाका खूब आदार दिल्लो आसा की म्हाजें इतकें जाता की म्हाका उलोवंक सुद्दां जमना हांव राजू सुरेंद्र पैदरकर हांगासरलो पारंपारीक शेतकरी तशेंच आमचो दूद वेवसाय पाळी दूद उत्पादक सहकारी संस्थेचो चेअरमॅन हांगा आमच्यो शेतकरी संघटना आसा आमी अशें हे पर्यावरण प्रोटेक्ट करता पूण आमी पर्यावरणाक हांगा बिगडटा म्हणून आमी खंयच्याच कोर्टान किंवा मायनिंग बंद करून म्हणून आमी केन्नाच अश्यो कंप्लेनी दिल्ले ना तरी हांव म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की आमचे इतर वेवसाय जे आसा ते जर चालू उरतले जाल्यार बेगींतल्या बेगीन हे मायनिंग चालू जावपा जाय इतलें सांगता आमी
पाळये गांवांत ह्या बंद पडिल्ले गॅरेजींत मनोहर गांवसाच्या खुबशी भासाभास केली मिनाचेर पर्यावरणाचेर आनी NGO जे सुप्रीम कोर्टांत गेल्यात तांचेर. थोड्याच उतरांनी सांगपाचें म्हणजे मीन ताबडतोब सुरू जावंक जाय, जाता तितले बेगीन सुरू जावंक जाय. राज्य सरकारान ताजेर जाता तितलो प्रयत्न करूंक जाय आनी म्हज्या मतान आमच्या गोंयच्या विधानसभेत एक रेजोल्युशन हाडपाक जाय. सरकारान कितल्योय गजाली जरी केल्यो मीन बेगीन सुरू जावचें म्हणून, तरी विधानसभेत एक जर ठराव मांडलो, ठराव जर पास जालो जाल्यार ताका वेगळें म्हत्व आसता अशें आमचें एक्सपिरियन्स, असो आमचो अणभव. म्हणटकर तशेंच लोकसभेत जो अहवाल दवरला सरकारान ताजेर अजून भासाभास सुरू जावना, ताजेर भासाभास सुरू जावची. हे दोनूय जर लोकांच्या म्हणजे लोकसभा आनी विधानसभेत जर कितें कार्यावळ जर सुरू जायत जाल्यार सुप्रीम कोर्टाचेरय प्रेशर येवपाक शकता आनी हे सरकारान जरूर करचें. आनी ओपोजिशन पार्टी जी आसा, विरोधी पक्ष जो आसा, म्हाका तांकां याद करून दिवपा जाय की तांचें जेन्ना सरकार आशिल्लें तेन्ना ह्यो सगळ्यो भानगडी जाल्ल्यो आनी शाह कमिशनान बसून म्हणलां की तांच्या बेपरवायीक लागून तांकां काम करपाची पद्दत खरी नाशिल्ली, सबंद सरकार कोलमडून पडिल्लें अशें शाह कमिशनान शब्द वापरल्या. पूण तांची जबाबदारी जाता की मीन बेगीन सुरू करपाक तांणी बी कितें तरी करपाक जाय. फक्त सरकाराक नांव दवरत रावलें म्हणून काम जायना. म्हणून तांणी बी सरकारा कडेन हातमेळवणी करची, सगळ्यांनी एक कडेन जावचें आनी विधानसभेत एक ठराव पास करचो की गोंयची मीन बेगीन सुरू जावचें म्हणून. ह्या गांवच्या लोकांक आनी हांगचे MLA डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमच्या प्रुडंटाच्या वतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण अजून प्रोग्राम सोंपुना. देव बरें करूं म्हणटा इतलेच खातीर की बरी अरेंजमेंट केली. म्हाका हे बंद पडिल्ले गॅरेजींत उलोवन बरें दिसलें, कारण आय एम रायट इन द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम म्हणून सारको. नाल्यार खंयचेय बरें 5 स्टार नाल्यार 3 स्टार हॉटेलांत बसून उलयलो बिलयलो एअर कंडिशन तातूंत तितलें खरेंपण येना, तातूंत वास्तवता येना. आतां आमची जें उलोवणी जालां ताजो हांव इंग्लिशींतल्यान एक 10 मिनटांत आप्रोस दिता तुमच्या मुखार. वेलकम टू प्रुडंट मिडिया प्रोग्राम जायात जागे. जायात जागे means wake up call. You will be wondering why this wake up call around noon, because people don't sleep up to the noon. This is a wake up call to wake you up from the indifference and passivity towards community problems, towards community and social issues. We have with us today the villagers, about more than 100 villagers from Palye village, which is one of the worst affected by the closure of mining. And we also have with us Dr. Pramod Sawant, who is the MLA of this area. We have also Sarpanch Mahesh Gaus, and we have a few people who had gone to Delhi to meet the Prime Minister and Environment Minister Jayanti Natarajan along with Mr. Sharad Pawar. Now, coming to the summary of the discussions, the one thing was that the environmentalists, including Claude Alvarez of Goa Foundation, have been very unfair in going to the Supreme Court without considering the ground reality in Goa. If they really want to serve the people of Goa through their NGO, what they should do is to come to such villages like Palye, meet the people, sit with them, discuss with them the problem, and then convince them that environment has been sufficiently damaged, you don't do any more mining, or at least get convinced by them that look, yes, we are the people who are suffering from insufficient care of the environment. We are the people who are inhaling this dust. We are the people who bear this noise, but we want this mining for the simple reason that this is our bread and butter. People like us first should care for about bread and butter first, and afterwards we should talk about the environment. And if you want to serve the environment and also the people of Goa, come to such villages and talk to us. The allegation of all these villagers is that they have asked them so many times, but these environmentalists have neither had the time nor the inclination nor the wish to come to this village and talk to the villagers. It is not only this village,
It's many other villages along the eastern side of Goa, right from north to south, which have suffered because of the stoppage of mining. The second problem discussed and the second widely expressed opinion was that the Supreme Court has done a very wrong thing in passing this order without hearing the people concerned, without hearing the stakeholders, and both the Lok Sabha and the local assembly should take more proactive action, and the government of Goa should persuade them to take more proactive action to expedite the order of the Supreme Court. And the third and the most important thing, which again and again these villagers have said, is that start this mining as soon as possible. Get the environmentalists to the village so that they will know our trouble. And even one of the villagers even said, look at these trees. Where is the dust on these trees? They are very clean. We are using the leaves of the trees for various purposes. It is not as if the villagers say, it is not as if we do not know the meaning and the importance of environment. Yes, we know it, but we also know that this is a lifeblood. Mining is our lifeblood. One of them said that just as Bal Gangadhar Tilak said that freedom is my birthright, one of them said that this mining has been here before even we were born, and this is our birthright. It is our birthright to get our living from this mining. This is a sample of what the villagers feel. They have already expressed their opinion through various fora. Today, Prudent has come here to have first straight discussion, tete-a-tete discussions with all these people, and then give a feel of what they feel to the Goan people. Because it is not enough for the society in Goa to keep on reading newspapers and seeing the TV. If you want to know the real problem, if you want to know the real feelings of the people and the affected people, you go to the heart of the problem, heart of the places where the problem is felt in all its dimensions. And that is what Prudent has done today. Thank you, the villagers. तुमकां सगळ्यांक प्रुडंटा वतीन हांव अरविंद भाटीकार देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. सगळ्या पाळयेच्या लोकांच्या वतीन प्रुडंटा खातीर देव बरें करूं. अरविंद बाब भाटीकार तुमकांय देव बरें करूं. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, अजून कशे रावल्या वोगे. खड्ड्यातले इगळे आयज, खड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे, दगदगून जाऊ दी जागे. जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे.